खण कंपनी कडल्यान शेतकऱ्यांक 2013 सावन लुकसाण भरपाई दिल्लीच ना अशें शेतकऱ्यांचें म्हणणें आसा। अखिल भारतीय किसान सभा मया विभागान ही लुकसाण भरपाई बेगीन भरची म्हण मागणी केल्या, ना तर आंदोलन करपाची शिटकावणी दिल्या। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। सर, आयज कृष्णा गडेकर, अध्यक्ष मय किसान ऑल इंडिया किसान सभा मय युनिटाचो। आयज ही प्रेस कॉन्फरन्स आमची जी घेतल्या ती विशय म्हणजे कॉम्पेन्सेशनाचो, लुकसाण भरपाई जी मायनिंग खातीर जाल्ली आसा त्या हो विशय आसा। विशय असो आसा की 2013सून आमकां जी लुकसाण भरपाई आसा जी वेदांता कंपनीन दिवपाक जी ती आजून आमकां दिवंक ना, त्या खातीर ही प्रेस आमी घेतलेली आसा। आमचो विशय कसो आसा, जेन्ना 2007च्यान ही आमचो एक लढो चालू जाल्लो आनी आमकां तेन्नाच्यान हे आमचे जी शेतां जावं कुळागराची इन्स्पेक्शन जालें आनी तितून इन्स्पेक्शन अशें जालें की तेंची माती वचोन किंवा तेंची मायनिंग एक्टिविटी स्टार्ट जाल्ल्या कारणान तेंची माती किंवा तेंची शॉर्टेजी खातीर लुकसाण जाली, शेतीची जाली आनी बागायतेची जाली आनी रिपोर्ट्स जाले आनी तेच्या आदाराचेर आमकां मामलेदारान ऑर्डरी बीन जाल्यो आनी लुकसाण भरपाई बीन मेळ्ळी। परत 13च्यान आमकां कितेंच लुकसाण भरपाई आमकां मेळोंक ना फुडें। तेन्ना आमी कंपनी कडेन बीन फाटीं कितें हें दिलें, लेटर दिलें की आमची जी लुकसाण भरपाई आसा ती आमकां फुडली जी आसा ती बेगींतल्या बेगीन दिवची। तेच्या उपरांत तेंची एक आमच्या वांगडा मिटींग जाली म्हूण तेच्या फुडें तेंच्यांनी कितेंच इनिशिएटीव घेवंक ना, कितें कितें हो विशय तेंच्यांनी हे करून। जेन्ना मायनिंग जेन्ना फ्रेश आतां चालू जाल्ली तेन्ना सरकारान खंय तरी सांगलेलें की लोकल्सांक जाल्यार गांवच्या शेतकऱ्यांक विश्वासान घेवन चलतलें म्हणून, पूण आयज हे खंयच दिश्टी पडना। शेतकऱ्यांची जे नुकसान मायनिंग लागून इतली वर्सां जाल्ली आसा ते नुकसान भरपाई मेळची आनी तशी हायकोर्टाची एक ऑर्डर आसा ताका लागून शेतकऱ्यांक कांय वर्सां ती नुकसान भरपाई मेळ्ळी, पूण मागीर 2013च्या उपरांत तांकां ती मेळोंक ना आनी खंय तरी कंपनी कोर्टाच्या तांकां फावटी मारूंक लावप हेतूर शिरकून खंय तरी ते नुकसान भरपाई दिवपाची जी तेंची जबाबदारी आसा ती टाळपाक पळयता। तर आतां फाटल्या दिसांनी पब्लीक हियरींग जालें आनी तेच्या उपरांत मायनिंग परत सुरू जालें। त्या पब्लीक हियरिंगान सुद्दां हांगासल्या लोकांनी आपली जी नुकसान भरपाईचो प्रश्न आसा तो मांडला, पूण तरी आसतना तांकां एनवायरमेंटल क्लियरन्स मेळ्ळें आनी आतां जे मायनिंग सुरू जालां तर परत तो प्रश्न येयला की जे शेताचें आनी नुकसान जाता तें कितें, तें जर कांयच तांकां शेतकारांक जर मेळोंक ना तांच्या उदरनिर्वाहाचो प्रश्न आसा। आनी आतां त्यांनी सांगले ते प्रमाणे लोकांच्या मनान खूब राग आसा आनी जर सरकारान टायमार लक्ष दिलें ना जाल्यार तो रस्त्यार येवपाक वेळ लागचो ना अशें दिसता। मेन प्रश्न कितें आसा हांगा शेतकारांचे भयंकर त्रास जाले, उदकूय ना, उदक आमचे सगळें शॉर्टेज जाल्लें आसा। कंपनीन आमच्या बरोबर मिटींग घेतली, त्या कंपनीन 2-3 आमी पॉझिटीव मिटींग घेता म्हणून आमी कंपनी बरोबर बसले सुद्दां आनी कंपनी लास्ट मोमेंट कितें करता, सगळें आयकून घेता आनी तो एक खंयचो तरी हायकोर्टाचें कितें तरी आसा म्हणून सांगतात आनी तें काडून दिता। आमचें म्हणणें कितें, हायकोर्टान मॅटर आसा तें आसुनी, मॅटर तें आमी पळयता, आमचें चालूच आहा हायकोर्टाचें, पूण तुमी जो फाटलो जेन्ना तुमकां जाय न्हू तेन्ना तुमी पयशे घालतात, सगळें करतात, पूण जेन्ना परत घालचें पडटा तेन्ना तुमी हायकोर्टाक दाखयतात। त्या पेक्षा हांव कितें म्हणटा, तुमचो आमचो जो प्रोसेस आसा तो चालू दवरा आनी बऱ्या भशेन दोनूय कामूय तुमचेंय जावनी आनी शेतकारांचे प्रश्न मोकळे जावनी। ही तळी आसा मयेची, सगळी तळी जी कुळागरां जावं शेतार डिपेंड आसा ती सगळी पुरून उडयल्ली आसा, तेजे कांयच तेंच्यांनी उपाय केल्लो ना। तेन्ना कंपनी कडेन मागता आमी की जे लोकांची लुकसाण जाल्ली आहा ती बेगींतल्या बेगीन दिवची आनी लोकांचे समाधान करचें आनी सरकारानय हेचेर विचार करून तेचेर एक निर्णय घेवचो, लोकांक बेश्टे त्रासान उडोवचें न्हू।